मोगाळ भुरग्यानो भावानो आनी भयणीनो जेजूच्या आराधनाक आमी तयार जावया. दिंबी आमी गेल्या आनी गीत आमी गावन जेजूक आमी स्वागत करया. तुमच्या बोगलेन आसा स्वादीक सक्रामेंता बुकांत गीत नंबर 9 पान नंबर 9 आराधन तुका जेजू मोगाळा. तस्सो जेजू आमचे मुखार आसा. परत आमी गीत म्हणचे जेजू मोगाळ आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका. परत आमी म्हणया काळजांत आमी गीत म्हणया जेजू मोगाळा
예술본다라 아라단투가 Undiarupatum liponasai Devi kusomo vantunasai Undiarupatum liponasai Devi kusomo vantunasai Kupintuampang nejonasai Kumisanga kusodimunasai Jesu mogala Jesu mogala Aradantuka Aradantuka Jesu dayala Jesu dayala Aradantuka Sagora Sagora Aradantuka Yesu Bondara Yesu Bondara Aradantuka Sakramenta Tasya Jesu kami khazantaun aradan kaya आमचे डोळे इकडे आमी दंपिया तसो जेजू मुंड्यार पाराजर आसत जेजू एकले आमचे थंय तूं आसा सांबाळ म्हणटा आमी जावन आसा देवाचें मंदीर जेजू आमच्या काळजांत आसा आमचे थंय आसा एक घडी बरो ताका आमी नमस्कार करया आमचे थंय आसल्या जेजूक आमचो मोग आमी दाखोवया आमचे थंय आसल्या जेजूक आमी बगया तसो सांगात दिता तो तसो दैवीक मोग दिता तो ताची दया दिता तो तसो शांती आमकां दिता तसलो जेजू आमचे थंय आसा असलो जेजू आमचे थंय जियेता आमकां तो उजयता तो आमचो सोडवंदर जावन आसा भक्तीपणी आमी समेस बसया आमचे दिश्ट आमची चिन्ह आमचो वेळ आमी जेजूक दिवया ह्या वेळार आसबाब भुरगीं युवा आसतना आमी ह्या पुणशेतांत सांजो पावल दुसऱ्याच्या पुणशेतांत जेजूच्या पांया मुळांत आमी बसून आसा जर तर आमी पुणशेताक आयल्या तर एक उद्देश आसा तो जावन आसा जेजूच्या पांया तळा बसा जाय तशें आराधन करी जाय तसो मोग आमी बघा जाय ताची शांती आमी बघा जाय ताची सुटका आमकां मेळा जाय असले मनोभाव घेवन आमी ह्या देव टेंपलाक आयल्या ह्या वेळार जेजू आमचे मुखार आसा सांग पावलो एफेस घरांत बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा आमी देवाक किर्तनांनी गायनांनी भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याक स्तुती करूंक जाय आमी मनीस आमचे थंय विविध चिन्ह आसात विविध भोगणां आसात पूण ह्या वेळा आमी सगळीं पयस करया कारण जेजू मुखार आसा निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता मोइजे देवा मुखार येता आसतना त्या जळत्या बोल्या मुखार गेल्ल्या वेळार तो पजळटा सिनाय दोंगरार देवा मुखार तो आसल्या वेळार तो देवून फाटी येता लोकांक फाटी येता आसतना लोक ताच्या मुखार म्हळ्यार तो एक उजवाड पळयता आनी ताच्या मुखार म्हूण पळोवंक जायना आमी जेजू मुखार आसा तर असलो प्रकाश असलो उजवाड असली शांती असलें दैवीक अणभव आमकां मेळ्ळा जाय आनी मेळ्ळ्या मात आमी बागी जावन आसा ह्या वेळार आमी जेजूक पळोवया जेजू आमचे मुखार हजर आसा देव आमचे मुखार हजर आसा आमी वळखून घेवया देवा मुखार आमी कितेंच न्हय म्हणलें वळखून घेवया देखून आमची वाटावळी वा आमची चिन्नां वा आमचे कितें मोती तें सगळें जेजू मुखार आसूं नजो कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा आमचो देव ताका सगळें कळीत आसा आमचें जिवीत ताका कळीत आसा तो आमचो मोग करता एक घडी परत आमी आमचे दोळे आमी धांपया
परत आमचे ते आसा जेजूचो थाळो आमी आयकुया. जेजू आमचे कडेन आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यांत तो उलयता. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांत आमी ताका पळोवंक सकना. एवकारिस्तांत तो उंड्या उपवास आसा पूण आमचे तें तसो जिवंत जेजू हजर आसा आनी उंड्या उपवी तसो जिवंत जेजू हजर आसा. तर आमी जेजूक आमी बघया. आमच्या काळजांत आसलेल्या जेजूक आमी उलो मारया. आमच्या काळजांत आसलेल्या जेजूचो थाळो आमी आयकुया. आमचे तें तो आसा, आमच्या काळजांत आसा, आमच्या आत्म्यांत आसा. माथेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात सर्गींचे वास तांचे. आज भुरग्यांचो दीस आचरण आमी करता. जेजू भुरग्यांचो मोग केल्लो. भुरगीं जेजू सरशी येता आसतना ताणें म्हणलें ती वता म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांचे जावन आसा सर्गींचे वाज. देखून आमी भुरग्यांनी संतोश पावोवंक जाय. आमचे जावन आसा सर्गींचे वाज. ह्या वेळार आमी ते वाज बगूंक शकना, कारण आमी सक्कड पातकी जावन आसा. देखून जेजू मुखार येता आसतना आमचे पाताक आमी वळखून घेवंक जाय. जेजू समोर आमी आसा, आमी पातकी म्हूण आमी वळखूंक घेवंक जाय. आमच्या पातका निमती, आमच्या सुखी निमती, आमच्या काळजांत विविध वगणां दवरून, जावं रागाची बगणां, दुस्मणकायेची बगणां दवरून आमी जेजू समोर येता. आनी ह्या वेळार आमी ताचे लागचें बक्षणे मागूंक जाय. जावं दी आमची जबाब बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. सांगता म्हणया बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस, बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. राग दवरल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. हेरांक बोगसूंक फाटीं सरल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. तुजें पवित्रपण खरेंपणी वळखणांतल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. तुका सभापटी दुखेल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. तुजें दैवीकपण आपणावंक फाटीं सरल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका ह्या बोगोस. संवसारी चिन्नान बुडिल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. वायट उरलेल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका पाड बोगोस. उतरां हेरांक उरलेल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. हेरांक हांवें खीळ वाट्टान पळयल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका हेरांक बोगोस. तें तुजें दैवीक दर्शन पळयनातल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका हेरांक बोगोस. म्हजी भाऊ भयणी म्हूण लेखीनातल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. स्वार्थांत बुडुल्ल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका हेरांक बोगोस. सांगता वांटूंक घेवंक फाटीं सरल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. तुजो मोग हेरांक दिनातल्या खातीर बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. सबार संगती आमच्या काळजांत आसा. हरी एका आमच्या पातकाक आमी बक्षांनी मागया. जेजू सदैवी अनुभव आमकां जाय तर आमच्या काळजांत आसल्या हरी एक उणेपण आमी उडास करूंक आसा. जेजूक आमी बसवणी दिवंक आसा. हें पातकांत हांव पयस रावता, हेरांक हांव बक्षिता, हेरां कडेन राग दवरना, हेरांक हांव तुजे सारक्याचें पळयता म्हणून आज बसवणी दिवंक आसा. ह्या वेळा मात जेजू सदैवीक अनुभव आमकां मेळटा. तसो अनुभव आमच्या काळजांत आत्म्यांत जाता. देखून आमी उबे रावया, गीत आमी गावया. बोगोस सोम्या म्हाका बोगोस. सोम्या म्हाका मुजी बोगोस. बोगोस सोम्या म्हाका मुजी बोगोस. काढून मुजी देवा आदरिता कृती. अब्राहम
आमच्या दोळ्या आमी दांप्या आमची पातकां उडास केला खरेंपणी आमच्या काळजान पाताक दवरून आमी जेजू समोर आयल्या आमी सकयल पातकी जावन आसा आमी सोड म्हूण सबाबुडी आमी चिंतला ह्या संवसारांत हांव सबाब जियोंक शकता म्हणलें चिंता पाटयला आनी स्वार्थपणान जियेला बक्षून पाटी सरला राग दवरला बक्षांनी दिनेशे रावला कितलेशीं पातकां आमच्या काळजांत आसा देखून आमी खरेंपणी जेजू कडेन मागया भोगोस सोम्या म्हाका भोगोस भोगोस सोम्या पातकां मुची भोगोस सोम्या पातकां मुची गुण्या मोसो तुमका सोम्या तोडी तर म्हाका अपराध मुचे वळखता पाताक मुचे रडता सोम्या पातकां मुची भोगोस सोम्या पातकां मुची भोगोस आमचे आतां आमी उबारया अर्गां स्तुती आमी करूंक मुखार सरया अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू पगडा तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू जय जय तुका सोम्या जेसू प्रणिपा तुका सोम्या जेसू राजवडकी तुका सोम्या जेसू मान तुका सोम्या जेसू जय जय तुका सोम्या जेसू उल्लास तुका सोम्या जेसू पदवी तुका सोम्या जेसू हालेलुया 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 गायकन आमी बसया आमच्या पथकाक आमी जेजू लागचें बक्षांनी मागलें एका तराची शांती आमच्या काळजांत आमी बगता असो ल्हान बगूंकूच आमी ह्या देव टेंपलाक आयल्या आमची पथकां आमी वळखत आसतना जेजू आमकां पडटा जेजू आमकां गूण करता ह्या वेळार आमी जेजू कर्गांनी होगळाव दिवया आमच्या जिवितांत आमकां कळीत नासतना कळीत आसून कितलींशीं बेसांवां मेळ्ळा ह्या संवसारांत जल्मोवचें भाग आमकां मेळ्ळा कुटुंबांत आमी आसा सगळें देव जेजून आमकां फावो केलें बेसांवां दिल्या बेसांवां ती बेसांवां जर तर आमी पळयना तर केन्ना आमी पळोवंक शकतले ती बेसांवां जर तर आमी जेजूतां वळखूंक घेना तर केन्ना आमी जेजूक वळखूंक शकतले देखून ह्या वेळार आमी जेजू कर्गांनी होगळाव दिवया आमची जबाब जावं दी अर्गांनी होगळाव तुका सोम्या जेजू अर्गांनी होगळाव तुका सोम्या अर्गांनी होगळाव तुका सोम्या जेजू हो दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाव तुका ह्या दिसा तुजे मुखार तुवें आडुरल्या खातीर अर्गांनी होगळाव तुका सोम्या ह्या दिसा आमकां सुटसुटाय दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाव तुका सोम्या ह्या दिसा ह्या नोवेनाक आनी आराधनाक येवंक बरें मोन दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाव तुका सोम्या ह्या संवसारांत जल्मोवचें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाव तुका सोम्या बरें कुटाम आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाव तुका सोम्या नेसाण जेवण तुवें आमकां
आमकां फावो केल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka sumianchi आमचे खातीर तूं चलताय खातीर Ergani woglap tuka sumianchi शिकाप तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka बरी sumianchi भलायकी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka आवय sumianchi बापायचो भाव भयणीचो मोग भोगचें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka sumianchi पिडेशरेन तुवें आमकां राखल्या खातीर Ergani woglap tuka sumianchi अवघडांतल्यान तुवें आमकां राखल्या खातीर Ergani woglap tuka तूं sumianchi आमचो मोग करताय देखून Ergani woglap tuka तूं आमकां दया दाखयताय देखून Ergani woglap tuka तुजी शांती तूं आमकां दिताय देखून Ergani woglap तुजें समाधान तूं आमकां दिताय देखून Ergani woglap tuka भुरग्यांचे नेणे sumianchi कुटुंबां तुवें दिल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka sumianchi बरी भलायकी आमकां सुमेसान दिल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka sumianchi मोतीची समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka जैत sumianchi आमच्या जिवितांत दिल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka sumianchi बळ आमच्या जिवितांत दिल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka sumianchi दैव आमच्या जिवितांत दिल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka sumianchi शिकोवंक बरी मोत दिल्ल्या खातीर Ergani woglap tuka sumianchi सबार उले आमच्या काळजांत आसात जेजूक आमी सबार संगतीनी अर्गाणे होगळाप दिवंक आसा हरी एक घडी आमचें जिवीत जाय अर्गाणे होगळापाचें आमी सेवतांव तें वारें हरी एका घडये ताची मोल जर आमकां कळीत आसलें तर आमी हरी एका घडी देवाक जेजूक अर्गाणे होगळाप दित्या हरी एक घडी जेजून दिवची आमकां एक घडी आनी एक देणें जावन आसा हरी एक घडी आनी एक घडी दिवची वा आनी एक घडी आमकां सडीत जेजू आमकां दिता देखून आमी ताका अर्गाणे होगळाप दिवंक जाय उबे आमी रावया गीत आमी गावया थाळयो पेटोवन आमी जेजूक अर्गाणे होगळाप दिवया सकड आमी उबे रावचें गीत आमी गावचें थाळयो पेटोवन हांव तुका अर्गां दितां वाढूया सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना हालेलुया 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 आणि कोणी ताळयो पेटून गावया रत्ना रत्ना वाढूया सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना हालेलुया 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 पावन सुडका दिवं संसाराक आयलोलो पाका दावन सुडका दिवं संसाराक आयलोलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां वक्त केल्लो सर्गीचो तो दारवटो आमकां वक्त केल्लो हालेलुया 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 सांगाता हालेलुया 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 ताळयो पेटून गावया रत्ना रत्ना वाढूया सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सत्तेन गावया भक्तेची ती कीर्तना हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, Simeon Gesù. Amche आशीर्वाद द्या, तुमचे आशीर्वाद द्या. गजबला सेवेचा तुझा दैविक स्पर्श लाभो Gesù. तुझा आशीर्वाद द्या Gesù. Hallelujah, hallelujah. दया করে নামে বসা. माथेवाच्या वांजेलांत आमी वास्से जावन आसा. भुरग्यांक मुजे सरशी येवंक सोडा 18व्या अध्यायांत आमी वाचता. मुजे सरशी येवंक सोडा सर्गींचे रास सांगता. आज सक्कड भुरगीं आमी सक्कड भुरगीं पयलें वडां जावं दी प्रायवंत जावं दी सक्कड आमी भुरगीं आमी संतोश पावचे आमकां सर्गींचे वाज आसा. आनी जेजूचें आराधन करता आसतना आमी हे सर्गींचे वाज इल्लेशे म्हणून आमी भोगता ह्या संवसारांत. तो समाधान ते संतोष ते सर्गीचे राजाचें जावन आसा. दाव्या वळेंत 18व्या अध्यायांत माथेवाच्या आमी वाचता. पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सेद बेफळ करी नाकात, कित्याक तुमकां सांगता सर्गीन तांचे दूत सर्गींच्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयता. भुरग्यांक संतोष पावचे तुमचे दूत सर्गींच्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयता. तुमचे खातीर हर एक घडये ते मागतात. देखून आमी कोणूच भिवूं नसो. ह्या संवसारा मुखार वा संवसारांतल्या सक्ते मुखार वा सैतानाच्या सक्ते मुखार आमकां कितेंच भेना. कित्याक म्हळ्यार आमचो दूत जेजूचे मुखामळ पळोवंक आसा. आमचो दूत सर्गींचे बापाचे मुखामळा म्हळ्यार आमचे पसून मागोवन आसा. आनी जेजूची उतरां ती सतत ताणें सांगलां तर कितले वर्ती ती उतरां. देखून आमी संतोश पावूंक जाय. आयच्या दिसा हो दीस आज प्रत्येक तरान आचरण करता आसतना तुमचो दीस जावन भुरग्यांचो दीस जावन आचरण करता आनी संतोश पाव. आनी जेजू पयलो जागो जिवितान. कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचे सांगाता आसा तर आमी कितेंय करूंक शकता, कितेंय आपणावंक शकता. खंयचेंय जैत आमच्या जिवितांत मेळटा. आमी खंय गेल्यार खंयच्या जाग्यार आसल्यार कितेंच वायट आमकां घडना. कित्याक म्हळ्यार जेजू आमचे सांगात आसता. देखून आमी संतोश पावया. ह्या वेळार जेजू समोर आमी आसा. संतोश पावया. ताचे मुखामळ आमी पळोवंक सोदया. तो आमचे मुखार हजर आसा. आमकां तो सगळ्यांक पळयता. आमचो मोग करता. देखून जुवांच्या 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता देवान आमचो सोय मोग केलो की जेजूक ताणें धाडलो. ताच्या पुता एकल्यास ह्या संवसारांत धाडलो. देखून ताचो मोग अपरिमीत जावन आसा. देखून ताचो मोग भोगले आमी ताचे समोर आसा. ताका आमी अर्गां दिता, होगलाप दिता, आराधन करता. आमची जबाब जावन दी. सोम्या म्हाका उजवाड दी. सोम्या म्हाका उजवाड दी. सोम्याचो उजवाड आमकां जायचे हर एक पटीन जायचे. कारण जावन आसा संवसारी सत्यो हे संवसारी बोळ चड आसा. आमची इस्कॉलांत आमी बघता. आमी विविध जाग्यार आमी बघता. कितलेशे संगती आमकां जेजूतान पयस व्हरतात. आवय आमच्या मम्मी पप्पातान पयस व्हरतात. ताच्या मोगातान आमकां पयस व्हरतात. कितल्योशो संगती आसात. कितलेशे घडीत आसात. देखून जेजूचो उजवाड आमकां जायजे. परत आमी म्हणया आमची जबाब. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड दी. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड दी. म्हज्या काळजाक. सोम्या म्हाका तुजो म्हज्या उजवाड दी. मोतीक. सोम्या म्हाका तुजो म्हज्या उजवाड दी. मोतीच्या हर एका चिन्नाक. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड म्हज्या दी. हर एका योजनाक. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड म्हज्या दी. हर एका उलोवण्याक. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड म्हज्या दी. हर एका कामाक. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड म्हज्या दी. शिकपाक. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड म्हज्या दी. कुटुंबांत. सोम्या म्हाका तुजो म्हज्या उजवाड दी. जिवितांत. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड दी. म्हज्या सलच्या वाटेक. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड दी. म्हज्या रावच्या घराक. सोम्या म्हाका तुजो म्हज्या उजवाड दी. रावच्या कुडाक. सोम्या म्हाका तुजो उजवाड दी. सोम्याचो उजवाड आमी मागया. आमच्या जिवितांत सबार कडेन जेजूचो उजवाड आमकां जाय. सोम्याचो उजवाड आमच्या जिवितांत जाय. तसो उजवाड आमी मागोवन घेवया. तसो उजवाड आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मोतींत, आमच्या
कुडींतल्या हर एका विश्वान जेजूचो उजवाड आसूंक जाय आमच्या वळच्या रक्तांत ताचो उजवाड आसूंक जाय तेन्ना सपिड आशिल्लें आमचे हातून पयस वेता ताचो उजवाड आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमी ताचें देणें आपोवया पवित्र आत्म्याक आमचे वयर ताचो उजवाड आमचे वयर आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी मागया पवित्र आत्मा आमचे ते येता आसतना जेजूचो उजवाड तो हाडून येता ताचो उजवाडांत आमी जियेता आसतना आमचे ते आसलो सगळो काळोख पयस जावन उडयता देखून पवित्र आत्म्या आमी मागया उबे आमी रावया ए पवित्र आत्म्या म्हजे वयर देवून ये देणी लाबोवंक ये तूं ये म्हणलें गीत आमी गावया सांगता म्हणया हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे वै देवून ये मुझे वै देवून ये देणी लाबोवंक तूं ये मुझे वै देवून ये देणी लाबोवंक तूं ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या जानवाय सडय गिन्यान वाडय बोध गचायेन बोल सांगता म्हणया जानवाय सडय गिन्यान वाडय बोध गचायेन बोल मुझे वै देवून ये मुझे वै देवून ये देणी लाबोवंक तूं ये मुझे वै देवून ये देणी लाबोवंक तूं ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमचे आत आमी उबारिया पवित्र आत्म्या कलतेपणी आमया हे पवित्र आत्म्या मुझे वै देवून ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमचे वै देवून ये आमचे वै देवून ये देणी लाबोवंक तूं ये आमचे वै देवून ये आमचे वै देवून ये देणी लाबोवंक तूं ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या कुटुंबा वयर देवून ये कुटुंबा वयर देवून ये देणी लाबोवंक ये देणी लाबोवंक तूं ये
कुटुंबा वय देवोण ये कुटुंबा वय देवोण ये देणी लाभोंक ये देणी लाभोंक तू ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये भुरग्या वय देवोण ये भुरग्या वय देवोण ये देणी लाभोंक ये देणी लाभोंक तू ये भुरग्या वय देवोण ये भुरग्या वय देवोण ये देणी लाभोंक तू ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये युवासना वय देवोण ये युवासना वय देवोण ये देणी लाभोंक तू ये युवासना वय देवोण ये देणी लाभोंक तू ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये या जाग्यार देवोण ये या जाग्यार देवोण ये देणी लाभोंक तू ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पिडेसा वय देवोण ये पिडेसा वय देवोण ये गुण करूंक तू ये पिडेसा वय देवोण ये गुण करूंक तू ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या ये हालेलुया 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 या जाग्याच्या नामासमेत पवित्रत्म्या वैज्ञानिक पवित्रम देवोण ये युवासनाच्या देवोण अंगा सर्वसला सर्वज्ञाच्या देवोण अंगा सकल अंगा बिजलीस हालेलुया हालेलुया दायकन आम्ही बसूया थोडा वेळ मौनपणे पवित्रत्म्याची सकत आमचे वयर आसा आमचे ते ह्या वेळार आसा खरी एकले आमचे ते पवित्रत्म्याची सकत आयल्या ह्या वेळा मौनपणी थोडो वेळ मौनपणी जेजूचो अनुभव पवित्रत्म्याची सकत आमचे ते देवरली आमचे ते ती वळची ती आमी बघया आमच्या जिवितांत सबापटी आमी कश्टात आमी भुरगीं सबापटी भियेता सबार संगतीक आमी भियेता थोडे बरी मनशांक आमी भियेता आवाजाक आमी भियेता जाग्यांक आमी भियेता कितलेशें बे आमच्या काळजांत आसा थोडे फावटी आमकां शिकोवंक कश्ट जाता थोडे फावटी इस्कोला वेचे आमकां नाका आमी बगता थोडे फावटी हें शिकप आमकां वजें म्हूण जाल्लें बगता कितलींशीं भुरगीं कितलींशीं युवासन ह्या शिकोवंक जायनासतना जिवीत केल्लें आमी पळयलां आमी हर एक आमच्या जिवितांतल्या कश्टा वेळा जेजूत येवंक जाय आमी जर तर आमचे कश्ट जिवितांतले कश्ट पिडा आशिल्ले आमी उखोवन जाल्यार ती जडाय जाता आमी त्या जडाय पोंदा पडटा नासतात देखो न्हू मातयेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता हे म्हजे सरशीं सुमी कश्टांतल्या न्हू वजान वोवेतला न्हू आनी हांव तुमकां विशय दिता जेजू ते विशय वाचता तो आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा आमचे वजे ववसो देव जावन आसा
कितलेसो मोगाळ तो जावन आसा. आमचे कश्ट, आमची पिडा शिडा, आमचे वजे, आमचे पाताक वसो जेजू जावन आसा. देखून आमी आमच्या जिवितांत हरये पडी ताचे सशी येवंक जाय. आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, आमच्या जिवितांत वज जावन बगता आसतना जेजूक आमी सांगूंक जाय, जेजू हे कश्ट जातात म्हाका, जिवितांत कश्ट जातात म्हाका, जिवितांत बेन दिसता म्हाका, हे जिवीत वज जावन बगता म्हाका, जिवितांत म्हजे पिडा आसा, जेजू कडेन सांगल्यार जाता. सिसांनी तंत केल्लें जावन आसा. शिसांक कश्ट येता तांणी म्हळें सोम्या म्हाका बादशाव कर, सोम्या आमकां बादशाव कर, आमी बुडटा. त्या कुड्ड्यान म्हळें दाविदाच्या पुता म्हजी भिमोत पाव, वा दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. तांणी बोबो घाल्यो. असली उतरां आमची जावंक जाय. देखून आमी सांगाता म्हणया सोम्या म्हाका बादशाव कर, सोम्या म्हाका बादशाव कर, सोम्या म्हाका बचाव कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर, सोम्या म्हाका बचाव कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर, सोम्या म्हाका काकूत कर, सोम्या आमकां बादशाव कर, आमी बुडटा. सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडता. सोम्या आमकां बादशाव कर, आमी बुडटा. सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडता. सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, सोम्या म्हाका बादशाव कर, सोम्या म्हाका बचाव कर, सोम्या म्हाका बादशाव कर, सोम्या म्हाका बचाव कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळत कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळत कर, सोम्या आमकां बादशाव कर, आमी बुडटा. सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडता. सोम्या आमकां बादशाव कर, आमी बुडटा. सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडता. सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. परत परत ही उतरां आमच्या मतींत परत परत आमी म्हणया सोम्या आमकां बादशाव कर, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, सोम्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर. सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या आमी कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक. ही परत परत आमच्या मतींत आमी म्हणया आमच्या काळजांत आमी उसारया. समय उभ्या रावया. भुरग्यां वय प्रत्येक तरान आमी ह्या वेळार मागता. भुरग्यांनी सगळ्यांनी दिंबी घालची, वडांनी उबे रावचे, भुरग्यांनी दिंबी घालची. तुमचे पासून प्रत्येक तरान आमी मागता. ह्या जाग बाब तुमचे वयर पवित्र उदक शेणायतलो. ह्या वेळार आमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी आमी हात जोडचे, आमचे दोळे आमी दांपया. जेजू तसो आशिर्वाद तुमकां दिता. देखून दोळे आमचे हात आमी जोडचे. प्रत्येक जावन तुमचे पासत आमी मागता. ह्या वेळार तुमी आमकां मोगाची जावन सगळ्या आमकां भुरगीं तुमी मोगाची जावन तुमी जेजून दिल्लें देणें तुमच्या कुटुंबाक जावन आसा. तुमच्या आवय बापायक जेजून दिल्लें देणें जावन आसा. देखून तुमची कुटुंब, तुमचे आवय बापूय, तुमचे मम्मी पप्पा, तुमचे भाऊ भयण संतोष पावता तुमचे खातीर. तुमी आसल्यान कुटुंबांत संतोष आसा. तुमचे पासत आमी प्रत्येक तरान मागता. वडांनी भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागचें जावन आसा. जेजू कडेन तसो आशिर्वाद मागचें जावन आसा. सक्रमेंतांतल्या जेजू तुजे समोर आसात. ही सगळीं भुरगीं, ल्हान भुरगीं, व्हडां भुरगीं सगळीं तुजे समोर आसा.
हेच्या दिसा व्हडा मोगान तुजे समोर ती आयल्यांत व्हडा भक्तीन तुजे समोर ती आयल्यांत आयचो दीस सांजचे तरी तांकां इस्कॉला रजा आसतली तरी तांणी व्हडा मोगान व्हडा भक्तीन संतोशान तुजे समोर तुज्या पांया तळा ती आसा तुजो आशिर्वाद तुजी बेसांव आमी तांचे वय मागता सगळ्यांनी ओडांनी तांचे हात भुरग्यांचे उखोवन धरचे तांचे पुस्तक मागते सुमयान जेसू ह्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल सुमयान जेसू ह्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल ह्या भुरग्यांक तुका आमी समर्पिता ह्या भुरग्यांची जिवी तुज्या पांया तळा दवरता ह्या भुरग्यांची शिकप तुज्या पांया तळा दवरता ह्या भुरग्यांची भलायकी तुज्या पांया तळा दवरता ह्या भुरग्यांची मोतीची सगळ्यो सत्य तुज्या पांया तळा दवरता ह्या भुरग्यांच्या कुडीची सगळ्यो सत्यो तुज्या पांया तळा दवरता तुजो आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर मागता तुजो आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर घाल तुजी बेसांव ह्या भुरग्यांचेर घाल तुजी शांती ह्या भुरग्यांचेर धाड तुजें समाधान ह्या भुरग्यांचेर देवय तुजे पवित्र आत्म्याची सकत ह्या भुरग्यांचेर देवय ह्या भुरग्यांक धैर्य दी ह्या भुरग्यांक बोल दी ह्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर वायटान जावन तांकां नितळ कर वायट शक्ती जावन तांकां नितळ कर वायट मनशां जावन तांकां नितळ कर वायट सत्य जावन तांकां नितळ कर तुजो आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर घाल जेजू तुजो आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर घाल जेजू आयक मुचे मागणे सोम्या देवा काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मुचे मागणे सोम्या देवा काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा हालेलुया 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 तुझी हालेलुया 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 भगवान तो हालेलुया हालेलुया भगवान तो सगळं जेजू या भगवान तो बोल दे जेजू भगवान तुझे सामना साथ तुझ्या पायांतळा मी ताका ही एक समर्पिता तांचे शिकाप तांचे जिवीत तांची वगना तांचे कष्ट तांची बिराशिरा तांच्या काळजाची हरी वगना बरी वगना मोठी वगना दुःखाची सुखाची संतोषाची वगना तुझ्या पायांतळा समर्पिता जेजू या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद दे जेजू या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद हालेलुया 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 पवित्र उदकां तुझे तुमची वयर पवित्र उदक ह्या साक्षान येतले ताचे उपरांत तुमी जेजू ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू कापून पवित्रपणी तुमी मागतल्यात गीत आमी गावचे एक मुझा जेजू मोघाल जेजू मुझा जेजू मोघाल जेजू जिवितांत ये काळजांत तूं ये जिवितांत ये काळजांत तूं ये नवी भलायकी दिव आत्म्यांत ये नवी भलायकी दिव आत्म्यांत ये सोमिया ये दुनिया ये सोमिया ये दुनिया मुझे दिशा मुझे दिशा मुझे दिशा मुझे दिशा
भुरग्यांनी सगळ्यांनी आतां एकल्यांनी एकल्यांनी येवचें सक्रामेंतांतल्या जेजूक तुमी आपोवचें आनी तुमची बोगणां जेजूक सांगची हवी एकल्यान ल्हान आतां हवी एकल्यान येवचें सक्रामेंतांतल्या मुखार हाडटा ह्या वेळार तुमी आपोवचें तुमची बोगणां जेजूक सांगची तुमी जेजू कडेन कितें मागूंक आसा तें मागचें उरल्यान सगळ्या वरांनी दिवी घालची विविध मागणी आमची आसात मागची ह्या वेळार ह्या भुरग्यांक आमी प्रत्येक तरेन अवकाश दिता सक्रामेंतांतल्या जेजूक आपणूक सक्रामेंतांतल्या जेजूचो अणभव तांकां जावं दी ह्या वेळार आमी मागया तुमचे पासून Jésus, mon car Jésus, mucha Jésus, mon car Jésus, जीवितांते काळजांतुये जीवितांते काळजांतुये नवी भलायकी दिवं आत्म्यांत ये नवी भलायकी दिवं आत्म्यांत ये येसू मिया ये दुनिया येसू मिया ये दुनिया मुझे तिष्ठा मुझे तिष्ठा मुझे तिष्कार मुझे तिष्कार तू किस काळजान बुजवंतुये आत्म्याचे घाय करूंक ये वैसांच्या वैसा जीवितांत ये वैसांच्या वैसा जीवितांत ये तू केस काळजान बुजवंतुये तू केस काळजान बुजवंतुये आत्म्याचे घाय करूंक ये आत्म्याचे घाय करूंक ये वैसांच्या वैसा जीवितांत ये वैसांच्या वैसा जीवितांत ये येसू मिया ये दुनिया येसू मिया ये दुनिया मुझे तिष्कार मुझे तिष्कार मुझे तिष्कार मुझे तिष्कार येसू मिया ये दुनिया येसू मिया ये दुनिया मुझे तिष्कार मुझे तिष्कार मुझे तिष्कार मुझे तिष्कार Jésus, mon car Jésus, mucha Jésus, mon car Jésus, जीवित
आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सगळी आमची मागणी हो सोबीत रितीन भुरग्यांनी तांणी भेटयल्यांत आमची सगळी मागणी ताका आमी भेटोवया, ताच्या पांयां तळ भेटोवया. तसो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. देवडा सक्रामेंता म्हणल्यार गीत आमी गावया. हे देवाचे सकामेंत काल तुझ्या कष्टां सोडा सुवे आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगे सबको तुझ्या कुडीचे निवक्त तुझ्या भोईत मी सेवक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर. जो जे निवास करताय ससनाच्या ससना.
सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही भाग घेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडबोंदारा उपकारांचं तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केलाय खुर्साच्या मरणात जिवीत दिलाय सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळया संतोष बरी काळजां तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भाग घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोर तुमचे सवय आसूं जेजू ख्रिस्ता ते मोगाच्या भुरग्यानो भावानो आनी भयणीनो हे पवित्र मिसाचें बलिदान बेचूंक आमी आपूण शेतां जमल्या जेजूच्या आराधना मुखांत असो अणभोग मात्र न्ही आमी आमकांच नितळ केलें आमकांच तयार केलें जेजू आमच्या काळजांत आमचे कडेन ताच्या उतरां मुखांत तो उलयता आनी आमचे थंय तो येता आमचे थंय सदांच तो जियेता देखून ताणें सिसां म्हणलें जावन आसा संवसार सदा पर्यंत हांव तुमचे संगाता आसतलो आनी हर एका मिसाच्या बलिदानाक ताका सेवच्या मुखांत तो आमचे थंय जियेता ताचे येणे जावनशें आसा आमी पातकी म्हणलें वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी स पदवेदा देवा पूण तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कडेन हांव उत्सवान सांगता मनां चिंतून तोंडा उत्सवन वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसून घेवन सदां सामका मोरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवालागी विनंती करात प्रार्थना मागता स पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां मुक्सन आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बाबाट्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरो आनी देखीन सोलोवंक भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणेन तांणी उतरान शिकयलेलो तो बाबाट सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमा समेत संपावोक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सवमी तो कवा देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी वाजवड चलयता ससनाच्या ससना जणव्याच्या पुस्तकांतले वाचप देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्याच सैंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगले आनी ताचे आदीन आसलेल्या सकटांक ताचो अनुभव मेळटा प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दग तांकां लागचे नात पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्यांशी दिसली तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळासार एक सत्यानाश कसो दिसलो पूण ती शांतीन आसात मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिविताचो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणाच सवय आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयले भांगार उज्यान घालून तपासतात तशे
ताणें तांकां तपासली आनी होम बलयो परी तांकां मांडून घेतली. तांचे सर्तेच्या दिसा ती पडजळटली. सर्व्या मोदल्यान किटा बरी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी पडसांचे राजवट चलयतली. आनी सर्वेच पोर ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयल्ल्यांक हे सत समजतले आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सवे मोगांची येतली. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचे उतर हे देवाचे बडुपकार. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवाद स्तोलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवाद स्तोलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवाद स्तोलो. ताची वाखाण स्तुती करनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतेली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक उर्बीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवाद स्तोलो. सर्वेस्पराचे दोळे नितिवंतांचेर आसा आनी ताचे कान तांच्या ओल्यांक उक्ते आसा. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडासच आळवून सोडटा. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवाद स्तोलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवाद स्तोलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा म्हणटा सोमी. तो बोल म्हजो बाप तांचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे सयशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसोम्या. तळ जेजू धर्मदूतां लागीं म्हणालो, तुमचे मदले एकल्यान जो तांबडोंक वा बोकऱ्यांक सोरोंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामां जावन फाटीं येतास वेग्गी वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें मनशा बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर. पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्ही. आपणे फरमायिल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड करून जातास तुमी म्हणाजय. कितें म्हणल्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादय मोगाच्या भुरग्यानो भावानो आनी भयणीनो,
आज भुरग्यांचो दीस देखून पयल्या सुवातेर सक्कड हांगा जमो जाल्ल्या भुरग्यांक हांगा नातल्या भुरग्यांक सगळ्यांक आमी बरो भुरग्यांचो दीस मागता. हॅपी चिल्ड्रन्स डे. थँक्यू. भुरग्यांचो दीस म्हणटा आसतना हे पुणशें कोणाक भेटोवन दिला? जुआंव पावल दुसरो. केदाळ जल्मालो जुआंव पावल दुसरो? कोणाक वता? 1920 1920 मेयांत जल्मालो. 1920 ताची जिवीत ताचे भुरग्यां पळोवन आमी इल्लें नियाळ करचें आसा. तो आमकां एक आदर्श जावन आसा. 1920 जल्माता आनी 8 वर्सां उपरांत 1928 ताची मम्मी सरता. एक दीस इस्कॉला गेल्लो फाटी येता आसतना ताचो बापूय घरा रडोवन आसा. आनी जुआंव पावल दुसरो ल्हान भुरगो देदाळा पप्पा विचार कितें जालें? वॉटेपान कितें जालें? ताका बापायन जाप दिली तुज्या आवयक देवान व्हेलें. तक्षणांच तो कालबोल जाता आनी लागीं आसलेल्या इगर्जेक तो वता. व्हडो वयसी म्हणले कडेन जल्माल्लो आनी तेंच्या इगर्जेक तो वता. आनी इगर्जेक वचून मोरये मायेची म्हाजे मुखार रावून म्हणटा, मोरये माये तुज्या पुतान जेजून म्हज्या आवयक व्हेला. आसतावन तूं म्हजी आवय. आसतावन तूं म्हजी आवय. 8 वर्सां आसतना ताचे उपरांत ताच्या जिवितांत हर एका घडये मोरये मायक तो आवय म्हूण मानतलो. आनी मोरये मायेचें भक्ती पळोवन ताच्या बापसाहेब जाल्ल्या वेळार सडीत मापान पसारलें. आनी ताचे 5 वर्सां उपरांत तसो धाट्टू सरलो. ताची भयण पयलेंत तो जल्मोवच्या पयलें सरलो. तसो धाट्टू 14 वर्सां व्हड जावन आसलो. आवय जाल्या 4 वर्सां उपरांत धाट्टू सरलो. ताचे उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत बापूय सरलो. देखून तो एक अनाथ. पूण ताच्या जिवितांत अनाथ जाल्यार ताच्या जिवितांत तो अनाथ न्ही आसलो. कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणांत ताणें ताकाच मोरयेक भेटोवन दिलें. आनी मोरयेक म्हणलें तूं जावन आसा, आयच्या दिसा तूं जावन आसाय म्हजी आवय. आनी जुआंव पावल दुसऱ्याची खरीच आवय मोरये जावन आसा. मोरये जे जुआंव पावल दुसऱ्या सांगाता आसली. ताच्या अकरेच्या दिसांनी ताका कसली पिडा आसली? पार्किन्सन पिडा म्हणटा. सगळो कामतलो जाल्यार तो गेल्ले कडेन युवाजन भुरगीं प्रायवन सक्कड येतली ताका पळोवंक मेळोवंक. कित्याक म्हळ्यार तो पिडेस आसून जाल्यार तो येता आसतना हर एक पिडेस ताच्या पिडेस ताचे ते एक जातली. ताचे ते एक जातली. देखून वत्तो पाप साहेब देखून ताचें पुणशें तें जावन आसा. देखून आज भुरग्यांचो दीस आमी सक्कड आचरण करता आसतना आमी सक्कड मोरये मायक भेटोवन दीस जाय. बरी जावन आमची आवय जावन आसा. आमी कशें जेजूचें आराधन केलें गे, कशें आमच्या जिवितांत जेजूक आमी मान दिता गे, आराधन करता गे, तशेंच मोरये मायक आमी मान दिता. मोरी आमची आवय जावन आसा. तिका आमी केदाळस मान दिवंक जाय. आयच्या वांजेलांतलें एक उतर 11चें उतर कितें म्हळ्यार आमी साकर. आमी करीजे आसले मात्र केला. आमच्या जिवितांत आमी कितें व्हड करिना. थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा आमी व्हडले व्हडले करता, आमी इतलें दान दिता, इतलें मागणें करता, आमी सांत ना, आमी कांय करूंक ना. आमी तें करीजेस आसलें. आमी देवाची भुरगीं जाल्या उपरांत ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी भक्तीपणी पवित्रपणी जियोंकूच आसा. आमी कितें करीजे आसलें मात्र ह्या संवसारांत करता. देखून आमी साकोर जावन आसा. देखून मोगाळ भुरग्यांनो आज तुमचो दीस आमी आचरण करता. सक्कड आचरण तुमकां बरें मागता. मोरये मायक तुमची आवय मानून घेया. ती तुमकां राखतली. मात्र न्ही तुमच्या आवय बापायक सदांच मानान लेखा. देखून सिराकाच्या ग्रंथान तो म्हणटा आवय बापूय ती आवय बापूय जावन आसा. मानान लेखूंक आमी आवय बापूय मोग करता, तांकां आमी रेस्पेक्ट दिता, तांणी सांगलें आयकता, आमी व्हड करता गी ना. आमी बरें शिकता, आमी करीजे जाल्लें तें पळय न्ही. आमी भुरगीं जावन आसा. आमी कितें करीजे जाल्लें मात तें आमी करता. देखून आमच्या जिवितांत आमी आमच्या आवय बापाय मोग करूंक आसा, तांकां आमी मानाड लेखूंक आसा, तांचें उतर आयकूंक आसा, आनी तशेंच मोरये मायक आमी मान दिवंक आसा.
हे आमी उडास दवरया जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना हे मागया आमी जेजू जेजू म्हाका हें देणें दी सदांच तुज्या आवयक मान दिवं आनी म्हज्या पाप्पा मामी सदांच मान दिवं खालस जावं जियोंक आनी कितें करी जाय कुटुंबांत तें करूंक म्हाका बळ दी त्याच जेजू कडेन आमी मागया आमेन. असो वावरांच्या आत असो आडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार करता निकोल मोगान तुका दिवचो फुळा देख बापा वावरांचो तुवेंच दिल्ली सदिल्ली आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर हुंड्या वयना सोबे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे तुवेंच दिल्ली सदिनी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर हुंड्या वयना सोबे घे आमचे हे दिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदार देवापा मानता तसलें जावन मागात. सपदवेदारा आनी भोव दयाळ बापा तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक वो यज्ञ समापूण तुजें तोपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सपडून तुका उलो मागता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगां जियेवन सस्नाची सडवण जळूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सवे स्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची कळसां उबारुया आमेन. सर्वेश्वरात उबारता सवे स्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वैश्वामे करूंक फावो सवे स्पोरा पोवीत बापा सपोदवेदाराणी सस्नाच्या देवा सकाळी आनी सतय आमी तुका दिन वासूं फावो ओ कायदो ती सोणी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंसवां पाव तुज्या भक्ताच्या मनाक ही प्रभ संभ्रम तुज्या पोवी सभे तूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां देव दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या भयभावा भूसर्गी तुका जय भूसर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता दाता जय भूसर्गी तुका जय भूसर्गी तुका जय. बापा कवसूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपले कुशेन कस मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समापूंची. तेच वेळी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराचें रगत वादकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडा करात. Vavartă să gât părgăciuia. Tu ce mărăm, amei să mărăm tău. Tu ce până ci vom păr, amei părgătau. Suceaia sumia Iisus, amei părgătau. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवास जावं आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस सांग पवित्र आत्म्यावी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभे सोग दास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन सुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदुता भाग्यवन जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सपोद्वेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजूचें हजरपण आमी वळखून घेवन तांणी शिकयले मागणी आमी सांगता म्हणटना झुजांत कश्टांच्या लोकां खातीर प्रत्येक तरान मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे नाव संपये तुझी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां काडलें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सवेस्पवास वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवाद आयकून ह्या जिवितांत सबोस काय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें भुभोशान अर्थ विकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावळताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पवणे तिका शांती देण एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी वाजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं एकामेकाक आमी शांती दिव्या. शांती तुमची
देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय जावन आसा देवाची शेळी सुमी जेजू क्रिस्त आमचे ते येवसो. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुझ्या कास्त्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. आनी वगत आमकां सस्ताच्या जिविता पावला. गीत नंबर D77 पान नंबर 189. सुमिया येण्या तुझ्या दुनिया जीविताका धुंड्या रूपा तू मोगाळ सुमिया राखून रवला सुमिया येण्या तुझ्या दुनिया सुमिया येण्या तुझ्या दुनिया जीविताका धुंड्या रूपा तू मोगाळ सुमिया तोच सुमी जेजू क्रिस्त सक्रामेंतांत आमी आराधन केलो तोच जेजू आमच्या काळजांत आसा. ह्या वेळा आमच्या आत्म्यान तो एक जाला. अच्छा की वक्तें बाग आमचे दुसरें खंयचेंच आसचें ह्या संवसारांत. जेजू आमचे ते एक जावचे आमी ताचे ते एक जावचे तसलें बाग दुसरें खंयचेंच आसचें ना. सांत पावल म्हणटा आमी ह्या संवसारांत
गहिरें गहिरें पळयता हांव पूण आमी मरण पावल्या उपरांत मात्र जेजूक आमी मुखामळ पळोवंक शकतले हांव पूण ताचो अणभव आमकां दिता तो देखून आमच्या दोळ्यां भितर आमी आयकडी जेजूक आमी आयकुया जेजूक आमी वेळ दिवया तो इतल्या वर्त्या मोगान आमच्या काळजांत येता तर आमी एक थोडो वेळ ताचे सांगात कसोंक जोगी जेजून सिसांक विचारलें त्या गेत्सेमनी मळ्यांत 1 घंटो भर म्हजे सांगाता तुमकां कसोंक जालो ना गे थोडं आतां 5 मिनटां वा 2-3 मिनटां जेजूक आमी उलोवया आयकुया आमची सकत जेजूक आयकूंक आमी दिवया जेजू कडेन उलया जेजूक अवघां दिवया जेजू अवघां तुका जेजू तूं म्हजो देव तूं म्हजो समी असलीं उतरां परत जेजू म्हाका बचाव कर जेजू अवघां तुका होगळाव तुका जेजू तुका हांव नमस्कार करतां जेजू हांव तुजो मोग करतां जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हजे सांगात राव असलीं उतरां आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यांत आमी म्हणया जेजू कवस आमचें तें उलयता तसो ताळो आमी आयकुया अवघां तुका सुमया जेजू होगळाव तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू मान तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा भगवान जुआंव पावल दुसऱ्यान तुजी आनी तुज्या पवी सभेची विश्वासीपणी सेवा केल्ल्या खातीर सासणीक संतोश सम्मुखोर ताका तुवें फावो केलोय आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूं मोग करूं आनी शेवटीन ताचे संगाता ससनाचें सूख भोगोंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफा सव्वे स्पो तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवय आनी आसूं सर्वपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वसुन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार सारख्या या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तू आमकां मागीर जुवांव पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारख्या या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तू आमकां दैविक आकृत आमकां उगडली सर्वोमेची महिमा शिकयली उर्साचो दूत जिविता मैना तुज्या बेली वणेला आनी जुवांव पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वोत्तीन तुका सारख्या बोल्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तू आमकां सर्गींच्या बापा भगवान जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी चमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तांव दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय
आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र ताच्या विनवणे मुखांत्र आमकां जायतें बरेंपण मेळ्ळां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तशेंच कुटुंबाच्या जिवितांत. 3 वर्सां जावन विकून वचनातलें फ्लॅट विकून गेलां, रीण फारीक जालां. जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र देखून दनिया देवाक अर्गां दिल्यांत एका कुटुंबान. तशेंच मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां पटयल्यांत. तशेंच आमी एक घडी भर मौन रावया. ह्या भाग्यवंत सांता मुखांत्र आमच्या जिणेंत जायतें बरेंपण जेजू मुखांत्र जालां. देखून मौनपणी ह्या सांता खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया. उबी रावात. भोव काकुळदार बापा, भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दितांव. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णितांव. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजतांव. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या हे भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसडली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. तशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर. तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन दयाकन बसा. मोगाच्या न्हू जायतीं त्या सावां हांगासर तुमी घालतात ती आमी थंयसर बॉक्सान घालन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या रेलिकेच्या पांया मुळांत दवरल्यांत. तसो आमचो भाग्यवंत सांत जें कितें ताच्या नांवान मागलां तें जेजू तावन फावो करून दी म्हूण कालतेपणी आयच्या दिसा आमी मागया. एका चलयाक बरें काम मेळोवंक, एका दादल्याचो राग पयस जावन मोतीचें समाधान मेळोवंक, एकल्याक बरी सैरीक कुटुंबा जिवीत सुरवात करूंक, लांब काळ जावन आसली कोर्ट फॉल्स केस डिसमीस जावन सारको न्याय मेळोवंक, रीण दिल्लें पाटी मेळोवंक, वाटेचे समस्या बेगीन इत्यार्थ जावंक, पांय दूख बेगीनच गूण जावंक, दुवेक बरी सैरी मेळच्याक दोगां जाणांनी मागलां. एकल्याक 13 वर्सां जावन आशेवन आसचें तें काम लाबोवन कुटुंबा सांगाता जियोवचें भाग फावो जावंक, दोगां जाणांची डायबिटीक्स आनी BP आनी गांठीची दूख गूण जावंक, वर्टिकोच्या समस्या जावन पर्याय मेळोवंक, एका घरांत समाधान बरी भलायकी हातीन धरिल्लीं सर कामां पोंताक पावच्याक मागलां. एका धर्म भयणीच्या प्रत्येक इराद्यां खातीर 4 वर्सांच्या भुरग्याक उलोवंक साध्य जावच्याक, एका कुटुंबाक भुरग्याचें देणें फावो जावंक एकवटान तांणी जियोवच्या खातीर मागलां. सुनेक बरें काम मेळोवंक, बऱ्या भलायके खातीर जागो विकून वचोंक, मोतीची पिडा गूण जावंक, 3 वर्सांच्या भुरग्याचें इल्लेशें हट्ट आनी राग उणो जावंक, एकल्याचो पांय दूख गूण जावन सारकें चलोवंक साध्य जावच्याक, जाग्याचे RTC हाताक मेळोवंक, एकल्यान पियोणें सोडूंक, एका भुरग्यान बरें करून शिकोवंक, एकल्याचें काम परमनंट जावंक, काम दिता म्हणून पयशे काडून गेल्ले तांचे जावन फाटी मेळच्याक, कातीची एलर्जीची समस्या परिहार जावंक, पुताक बरी सैरीक, एकल्याक बरे अंक मेळोवंक, एका स्त्रियेचे कश्ट उणें जावंक, भुरग्याक बरो फुडार आनी बरी भलायकी, एका चलयान कामाक वेच्या जाग्यार थंयसर ताच्या मोतीक समाधान मेळोवंक, 5 वर्सांच्या भुरग्याची कोंकली अस्थमा एलर्जी गूण जावंक, एक जागो विकूंक आसल्यो अडकळी निवारून बऱ्या मोलाक जागो विकून वचोवंक, एका चेरक्याचे हट्ट आनी राग उणो जावंक, एका पिडेस्ताक बरो धाकटेर फावो जावच्या खातीर,
सुनेक बरें काम मायग्रेन गूण जावंक दुवेचें सायनस गूण जावंक रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्याक नर्सिंग परिक्षेन बरें अंक मेळोवंक पोरगांवांत बरें काम मेळोवंक दोगांचो फुडार नंदान जावच्या खातीर मागलां भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडोवन देवाचें उतर आनी कोंताचो तेर्स कळनासतना मनशा खातीर उदकाचे समस्ये नीव रावंक बरो फळ मेळोवंक भुरग्याचे भलायके संबंदी समस्ये ऑपरेशन नासतना गूण जावंक काजारी जिवितांत कश्टोवच्या एकल्याक ताच्या काजारी जिवितांत समाधान मेळच्या खातीर गोवा बायलेन एकवटान जिवोवच्या खातीर मागलां जामियाचे व्यापार बरें जावंक पयशे पाटी मेळोवंक भायर पडल्ली बेंजार मदीं पाटी मेळोवंक ऑपरेशन केल्ल्या आतांची दूख उणी जावंक काम करूंक साध्य जावच्या खातीर पांयांची दूख उणी जावंक हात पांय मुयेवचे रावोवंक तरणाट्याक वायटातावन निवारूंक मनजातीक आयिल्ली पिडा गूण जावंक भुरग्याचें देणें लाभोवंक काजारी जोड्यां मदें एकवट माया मोग रास करच्या खातीर हार्नियाच्या पिडेतावन बरेंपण दोगां भयणींक कॅन्सर पिडेतावन बरेंपण एका तरणाट्यान सुटसुटीत जावन वडिलांक काल जावन चलोवंक भुरग्यां खातीर विशेश रितीन मागलां मांयची पांयांची गांठ गूण जावंक सर्जरी तावन जाल्ले गायी बेगीन गूण जावच्या खातीर मागलां सबार त्या सावां घेवन ह्या पुंतळार आमी आयल्या मौनपणी एक घडी बरो ती आमच्या मोतींत आसात आमच्या काळजांत आसात ती आमच्या भाग्यवंतांत जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत जेजूक बावडतान समर्पून दिवया उबी रावात तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माया आनी सर संत भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां भवो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक शांती दुश्यंता आनी संस्कृता आमेन सोम्याचे नव्यांसो आधार आनी रचला सर्ग आनी संवसार सगळे स्व तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मविफार सतवाच्या पिडेसां कश्टांक दुखांत आनी अडचण्यां संपटल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केल्ली तेसपरी तुजो सेवाक भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवान जिने मुखांत तुज्या पुता जेजूचो क्रिस्ताचो मोग तुज्या पबजेन भोगूंक आनी बावार्थांत जिवंक प्रेरण दिल्लें ताच्या विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवारांतले आमकां निवार आमच्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयता ते आमकां फावो करून मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सगळे स्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तो सदैव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी आमेन भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो फाटलाव करून सेवे साखवेचे मनशां जावन तुमकां गटाय मेळ्ळो आलतावी सोमान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पळय सभा संतोष वयत आसा ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जीव तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गी आमच्या बापाच्या घरांत सासरी संतोष भोगू तुमी पावो आनी पदवेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी सदां तुमचे सवय आसूं
मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन भुरग्यानो आमकां व्हरतो संभ्रमाचो दीस आयच्या दिसा भुरग्यांचो दीस आमी आचरण करतना आयच्या दिसा ह्या पवित्र तळार इतल्या व्हडा संख्यान भुरगीं युवा जाणां आयिल्लीं पळोवन आमकां संतोश भोगता कित्याक तरणाटीं जावन आसात सोमयाचें मुकामोळ तरणे मुकामोळ पवित्र सभेचें अशें म्हणटा पापा साहेब देखून आज आमच्या भुरग्यां खातीर आमी विशेष रितीन मागलां आनी की मागया आमची भुरगीं शेगुणांनी वाडोवन दीत मोरयेच्या मोगान आनी जेजू थंय संपूर्ण बावार्थ दवरून तांची जिणी बरी जावं दी कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत पिरगजींत ती पवित्र सभेचो अलंकार जावन सदांच उरो दीत म्हणलें आमचें रियेकल्याचें मागणें तुमकां परत म्हज्या नांवांनी हॅपी चिल्ड्रन्स डे म्हणटा आमी सगळीं एका न्ही एका रितीन भुरगींच कित्याक आमी देवाक सर भुरगींच जावन आसा देखून तुमकां समेस्तांक परत ह्या दिसाचे उल्हास पटयता आनी सर तुमकां बरें मागता. आयच्या दिसा हो बावार्थाचो संभ्रम चलोवन व्हरूंक आमचे मदें हजर आसात वेल्ले आमचे मदें मानादीक बाप रोनाल्ड पिंटो विगार पेरमुदे पिरगज आमची शेजारची पिरगज आनी केदाळा ते पेरमुदेक विगार जावन आयिल्ले गे त्या दाळा तांचो आनी ह्या पुंछ ताचो सन्मान दिल्लोसो जिवाळ जावंक सुरू जालो कित्याक म्हळ्यार जुलायच्या पयल्या हप्त्यांत ते हांगासर पयले फावटी विगार जावन आयिल्ल्या उपरांत आराधन आनी मीस भेटोवंक तांकां आपोवणें दिल्लें हांवें आनी ते आयिल्ले मात्र तांणी आयिल्ल्यान दिल्लेशें विशेशता आसली तांच्या लोकांक की तांणी थंयसर एनावंस केल्लें मात्र न्हय ते लोकां सांगता पादयात्रेकर आयिल्ले आनी तो पावशिल्लो दीस जाल्यार तांणी हांगा येता मुसोर पावसूच ना पळया केदें व्हडलें अजाप आनी भोव अपुरबायन तांणी त्या दीस हांगासर आयिल्ले ताच्या उपरांत तांचो आनी आमचो सन्मान दिल्लोसो जिवाळ जाला घट जाला म्हूण सांगयत आनी आज परत हांगासर सांगिल्ल्या वेळार ते संतोशान तांणी येता म्हूण सांगलें आनी भोव अपुरबायन हांगासर आराधन तांणी चलोवन व्हेलां युवा जाणां खातीर विशेष रितीन तांणी मागलां आनी तशेंच मिसा वेळार भोव अपुरबायाचो संदेश तांणी आमकां दिला आमी सदांच सोमयाचे सेवाक आनी सेवाक जावनूच उरा जंय आमकां दिल्ली ती जबाबदारी ती आमी करीजयच म्हणल्या मनोभावान आमचे जिबेत जिवोवच्याक तांणी आमकां आपोवणें दिलां. मानादीक बाप रोनय तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आजय ते पादयात्रेकरनच आयल्यात सकाळीं 8:30 पादयात्रा वय 8:30 सुरू जावन हांगासर 9:30 ते पावल्यात तांच्या लोकां सांगता देखून तांकां हांव विशेष रितीन देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या नव्या मिसावाक सर बरें मागता. तशेंच हांगासर तांच्या सांगता आयिल्लीं आमची पेरमुदेचीं आसात तुमी एक घडी भर उबे रावचें कित्याक म्हळ्यार ती तांच्या सांगता आयल्यांत थोडी उपरांत आयल्यांत जावंक पुरो तांकां एक जोरान क्लॅप दिया बसा. तशेंच मोगाच्या न्हू आमच्या आयच्या ह्या संभ्रमांत मिसाच्या बलिदानांत 6 भेटोवणी केल्ले आसात. मानादीक बाप ऑजमंड रोशन बचपे पिरगजीचे सहाय्यक बिगार ते आमकां हांगासर पुंछ शेताक ते दाळ येतात शुक्राराचे हांगासर मीस भेटोवंक ते येतात आनी आमकां आत्मीक रितीन तांची सेवा ते दितात. तुमचोय आमी उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आज भुरग्यांचो दीस जाल्ल्यान आमी वाराड्या अंतर एक आध्यात्मीक कार्य दोरी जय म्हणून आमी आलोचना केल्ली वर्साच्या सुरवेर पूण ते केदाळा करचें म्हणलें एक आमच्या मोतींत आसलें मागीर हांवें चिंतलें नोवेनाच्या दिसाच आमी केलें जाल्यार आनी राजेच्या दिसा केलें जाल्यार सगळ्या युवा जाणांक इतल्या लोकांचें मागणें पावता त्या उद्देशान आमी तांकां आपोवणें दिल्लें आनी तांणी आपोवण्याक स्पंदन करून हांगासर ती आयिल्यांत आमच्या वाराडो पेजार वाराड्याच्या पिरगजींत हांव ती आयल्यांत आमच्या पेजार वाराड्यान पिरगजी आसात तातूंत 5 पिरगज्यांनी YCS आसा YCS संघटन आसा आनी ती YCSची भुरगीं तांकां भोव अपुरबायची शिकवण मेळटा आनी तांच्या वाडावळेक गरज आसा ती शिकवण तांकां हर एक आयतारा मेळटा आनी आज हांगासर ती आयल्यांत देखून तांकां एक घडी बरो हांव तांची पिरगज सांगता आसतना तुमी उबे रावचें मागीर आमी एकच क्लॅप दिया जायत की नाल्यार वस्तू पटी क्लॅप दिवंक पडटा देखून एकच पटी व्हडले क्लॅप आमी दिवचें
हांगासर बाजपे पिरगजी त्या YCS गटाकाची भुरगीं आसात एक घडी भर उबे रावचे YCS आज तांणी तेर्स भोव आपुरबायन सोलोवन व्हेला तांचो हांव उपकार बावडतां बसा तशेंच हांगासर गुरुपूर तावन आयल्यांत गुरुपूर YCS गटाकाची तुमी एक घडी बरो उबे रावचे मस्त जाणां आसात तुमकां पळयतना आमकां बारी संतोश जाता तुमकां देव बरें करूं बसा तशेंच पेरमुते तावनी आसात एक बोटी उबे रावल्ले आतां परतून उबे रावा बसा पेजार तावन पेजार तावन नात पेरार तावन कोणी आसात जाल्यार YCSची हाळे आसात बसा मागीर खंय तावन हांवें सांगो ना आद्यापाटी YCS ना बट भुरगीं आसात की YC हांगा आद्यापाडी तावन आयिल्लीं एक घडी भर रावा हां हाळे आद्यापाडी तावनी आयल्यांत तुमकांय देव बरें करूं आनी सोमेस्तांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आयच्या ह्या बावडताच्या संभ्रमाक तुमी वाराड्या तावन आयल्यात भाऊ भयणी हांगासर आसात वाराड्या तावन वाराड्या भायर तावन जायते कडेन तावन तुमी आयल्यांत राजा आसल्या देखून भुरग्यांक ह्या पोंडान तुमी आयल्यांत तुमकां सोमेस्तांक एकाच सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे मदें हांगासर 14 जण उमेदवार आसात पयले फावटी हेपटी आयिल्ले हांवें सांगिल्लें ते कृपा साधना तरबेतीकारांत तांची तरबेती तांकां मेळटा थंयसर हांवें थंयच आसा हांवें रावचें थंयच रेक्टर आसा तांकां मानादीक बाब क्लॅनी ताणें तांकां आज हांगासर धाडूंक अवकाश करून दिला ताचो उपकार बावडतां आनी तशेंच एक घडी बरो आमच्या उमेदवारांनी एक घडी बरो उबे रावचें आनी एक घडी उबे रावा आनी तुमचें तोंड तांकां दाखया गुवन रावा मुखार या आमचे सोबीत तरणाटे आसात याजकपणाच्या तरबेतींत आसात ते तांकां बरी तरबेती थंयसर मेळटा तांच्या खातीर विशेष रितीन मागया तांची तरबेती बरी जावन दी आनी तरबेती आखेर जाल्लीच बरें याजाक ते फावो जावन दीत म्हणून आमी तांच्या खातीर मागता आसतना देवापण्या खातीर हर एक दिसा आमच्या कुटुंबा वेळार मागोवक आमी उडास दवरया आमी थोडे फावटी सांगचें आसा आमकां बरें याजाक मेळा जाय म्हूण बरें याजाक हांवें केदाळय म्हणचें मळपार तावन कोडणी पडनात आमच्या कुटुंबांत सलमोन हस्तकाये मदें वाडोवन येवचें देखून आमी आमच्या पवित्र सभेक बरें याजाक आमकां गरज आसात पूण आमी बरें मोन करी जाय आमच्या तरणाट्यांक तांचे थंय ल्हान तावन वाडोवन येतानाच देवापोड्याचें बी घाली जाय अशें आमच्या तरणाट्यांनी मुखार सरा जाय याजाक धार्मीक भयणी जावंक गो देखून तुमकां सर हांव बरें मागता तरणाट्यांक बरें मोन करा आनी आवय बापूय तांकां उत्तेजन दिया ह्या मुखांत्र सोमियान सुरू केल्लें तें मिसांव बरें आपोरबायन हांगासर मुखारून वचोन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा हांगासर पून शेतांत सिस्टर पिलोमिना सिस्टर ज्योती आमकां भोव आपुरबायाची सेवा दितात तांची सेवा केदाळय भोव विशेष रितीन दिवन आसात ह्या पून तळार हांगासर हर एक रितीन ती सहकार दितात हांगासर इतलीं सोबीत फुलां हांगासर आल्तारी मुखार तांणी वाजा मांडून दवरल्यांत हर एक बोटी करतात स्टॉलांत थंयसर सेवा दितात साक्रिस्तीन सेवा दितात आनी आयिल्ल्यां खातीर मागतात अशें विविध रितीची सेवा ती हांगासर ह्या पून तळार करतात तांचो हांव उपकार बावडतां आनी आयच्या दिसा आमकां वजंत्र खेळोवन गितां गावून आदार दिल्ले डेनिस गोंजाल्वीस वामंजूर हर एक बोटी आमकां ते कुमो करतात तांकांय देव बरें करूं तशेंच आज रंगीन गायन करूंक आमची गायन मंडळी सांगता आमचे बाजपेची YCSची आसली थंयसर तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या संभ्रमाचो व्हिडिओग्राफी करच्या नायनल तशेंच डिवायन वर्ड टीव्हीच्या सर शिबांदेचो हांव उपकार बावडतां आनी देव बरें करूं म्हणटा आज आमकां भोव आपुरबायेचें जेवण रुचीक जेवण वदागसून दिलां स्पॉन्सर जावन स्टॅनी लोबो आनी कुटामो देवादीन तांच्या आपोलीन लोबोचो उडास काडन तांणी हांगासर सगळ्यांकी जेवणाची वेवस्था केल्या तांचो हांव मनापुर्वकी उपकार मागतां तांचेर आमचो पात्रोन जुवांव पावल दुसरो
विनंती करून दी आनी तांची कुटुंबाची बीत नंदान जावं दी तांच्या कुटुंबांत सदांच शांती समाधान रास करून दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन तांच्या खातीर आयच्या दिसा मागता तशेंच आज मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्या सोमेस्तांचो हांव उपकार बावडटां हांगासर एका मंगळारा तेर्स आराधन मीस आनी नोवेन चलता ह्या भक्तीक संभ्रमाक तुमकां एका मंगळारा मोगाचें आपोवणें आसा ही आमच्या वाराड्यांतलें बुनशेत तशेंच DSAGचें बुनशेत देखून हें आमचें बुनशेत देखून तुमी ते दाळा हांगासर भेट दिवची आनी हांगा तावन आत्मीक बरेंपण जोडी जाय म्हणलें जोडूंक हांव तुमकां आपोवणें दितां हांगासर आयिल्ले एक सांगतात तांकां एक ना एका रितीन आमचो भाग्यवन सांत जुवांव पावल दुसऱ्यान विनंती केल्या म्हूण जायत्यांक बरेंपण जालां आज हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे एका व्यक्तीचो कितल्याशा दिसान धांवन तांचे फ्लॅट विकून वचोनातले खंय पूण केदाळा तांणी हांगासर मोंती फेस्ताच्या संदर्भात जेवण दिलें गी ताच्या उपरांत तांचो भावार्थ तो ती म्हणटात तांचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक सेल जाला मात्र न्ही तांचे जायते लोन आसलें तेंय बारीक जाला म्हणून तो आमचो भाव साक्ष दिवन आसा देवाक जावं अर्घ आनी वगळाप एका शुक्रारा हांगासर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सोडून तेर्स नोवेन मीस आनी आराधन चलता येवच्या शुक्रारा धांवन इल्लीशी बदलावण केल्या 4:45 हांगासर तेर्स उपरांत नोवेन आनी मीस आसतलें हप्त्यामध्ये तुमकां आत्मीक सेवा दिवंक आमी सदांच तयार आसा वांजेल रजार करूंक मागणें करूंक समालोचन करूंक कुमसारांक आमी केदाळाय आयते आसा तुमची तेसावां आमच्या पुनशेताच्या WhatsApp नंबराक तुमी केदाळाय धाडयेत तुमचे खातीर आमी मागता हांगासर एका मंगळारा आमकां मिसाच्या आखरेक रुचीक जेवण लभता हें कित्याक लभता की म्हळ्यार बऱ्या मनाच्या उदार मनाच्या दानी वरवीं देखून आमकां मुखल्या दिसांनी मंगळाराच्या जेवणाकय स्पॉन्सरांची गरज आसा देखून जेवणाचो खर्च आसा 15,000 देखून तुमी तुमच्या कुटुंबान बरें पालें जाता आसतना ह्या विशयान दिल्ली चिंता पाठव येत कोण ना देखून हें बरें म्हणून तुमी करचें मुखल्या दिसांनी स्पॉन्सर जावन रावचें जें कितें तुमी दितात जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नांवान ताच्या मुखांत तुमच्या कुटुंबान जायतें बरेंपण जाता कित्याक म्हळ्यार एकल्याची बूक थांबोवंक म्हाका फावो जाल्लें म्हणलें ती एक व्हडली ग्रेस्त काय दुसरे पयशे दिवचे म्हणून हांवें सांगचें न्ही बट येरांक इल्लेशें बूक थांबोवंक आमी प्रयत्न केले जाल्यार ताचें इतलें पूण आमकां दुसरें ना अन्नदाना श्रेष्ठ दाना म्हूण हाच्या पयलें हांवें सांगलां तुमचो सहकार तुमी दिवचो आमच्या पुनशेतांत एक धार्मीक स्टॉल आसा थंयसर तुमी केदाळाय भेट दिवयेत आनी तुमचो आदार तुमी दिवचो हांगासर आमचे पुनशेताचे परिसर बरें नितळ आसा वय मो बरें कॅम्पस आनी बरें आसा फुलां झाडां आसात थंयसर वोट आसा पुरा बरें आसा देखून तुमी हांगासर आयिल्ल्यानी पाटी येता आसतना तें आनीकय बरें करून दवरूंक प्रयत्न करचें देखून ह्या कॅम्पसा भितर जेवण जाल्या उपरांत भुरग्यांक थंयसर डस्टबीन आसात तातूंच वेस्ट घालूंक तुमी शिकोवचें हे ल्हान ल्हान संगती आमी आवय बापायनी भुरग्यांक शिकयचय ल्हानपणार तावनूच त्या दाळा ती शिकतात आनी हांगासर आमच्या पुनशेताची नितळाय आमी सांबाळच्या खातीर आमचे मोचे वाणे आमी भायरच दवरचे थोड्यांक पयल्या टायमार आयिल्ल्यांक थोड्यांक कळोना जावंक पुरो पूण आनी केदाळाय हांगासर येता आसतना ह्या पुनशेताक हांगा नितळाय सांबाळूंक आमी आसा आनी पवित्रपण सांबाळूंक आसा देखून भितर येता आसतना मोचे वाणे तुमी थंयसरच भायर दवरून येवचो तुमचो सहकार आमी आशेता आनी आतां आज मुड्दोम दिल्ल्यांक आनी आमी मानाच्यो वाती वांटून जाल्या उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद आसा आनी हांगासर आयिल्ल्या सर्वांचेर तुमच्या तकलेचेर हात दवरून आमी मागतले ताच्या उपरांत आखरेक हांगासर जेवण तयार आसा सगळ्यांक जेवण आसा आज इल्लोसो लोक चड आसा देखून तुमचे लागीं कालती विनंती मालगड्यांक आनी इल्लेशें पिडेस्तांक आनी आसा जाल्यार प्रायस्त आसा जाल्यार तांकां पयलो अवकाश दिया कित्याक आज राज्यचो दीस इल्लोसो वेळ रावा आनी एक अर्दें वर रावल्यार कांय जायना कित्याक म्हळ्यार सोमया खातीर तुमी करशिल्लो तो वेळ भोव अपुरबाय देखून तरणाट्यांनी इल्लेशें फाटीं रावून उपरांत जेवण जेवचें ताचे पयलें हेरांक अवकाश करून दिवंक हांव तुमचे लागीं कालतेपणी उलो दितां
आणि हांगासर पुणशेतांतून भायर येता आसतना इल्लें तुमच्या वस्तूंची इल्लीशी जागृतकाय करा, वस्तूंची जागृतकाय करा म्हणून हांव तुमकां सांगतां. आनी आतां आमी आयच्या दिसा जेवणाक दान आनी मुड्दोम दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती वांटतले हांव. मानादीक बाप रोनीन मुखार येवन मानाच्यो वाती दिवंक हांव उलो दितां. आज आमकां जेवण वदाकसून दिलां स्टॅनी लोबो आनी कुटाम, तांचो आमी मनापुर्वकी उपकार बावडटां. आज आमकां मुड्दोम दिवन साबार आनी कुमोग केला क्रेसेन्सिया क्रास्ता बाचपे, लिओनॉल्ड गोन्झाल्वीस धारवाड, नातानायल डिसोजा नित्यादार वाडो, हिल्डा कार्डोजा उडुपी, रिशोल पिंटो नित्यादार वाडो जल्मा दिसा संदर्भार ताका बरो जल्मा दिवस आमी मागतां. स्टॅनी लोबो आनी कुटाम बागेवन कुटाम वाडो, ग्लेन क्राइस्ट डिसोजा सांत अंतोनी वाडो, लेन्शिया स्टीवन फेर्नांडीस जल्मा दिसाच्या संदर्भार फेरार, पॉल कोरेया अर्गां जावन मूडबिद्री, श्वेता डिसिल्वा अर्गां जावन पेरमुदे, मेरी मॅक्सिम क्रास्ता फातिमा दुसरो वाडो, एलियास डिसोजा लुट्स वाडो, सिजोन डिकोस्ता चवथ्या वर्साचो जल्मा दिवस लुट्स वाडो, प्लेविया सिक्वेरा फेरार, प्लेविया सिक्वेरा आनी जेवणाक आमकां 500 रुपया दान दिलां, तांचोय आमी उपकार बावडटां. आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचरण करच्यांक आमी बागी जल्मा दिवस मागतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां उबी रावया जेवणाचेर आशिर्वाद. जेवणाचे आशिर्वाद मागीर सर्गींच्या दयाळ बापा मागता तुजो आशिर्वाद आमी सेवकुवेच्या जेवणाचेर आनी जेवण तयार केल्ल्या जेवण वदक घेवन दिल्ल्या समेस्तांचे तुजो आशिर्वाद मागता. जेवण नासतना कश्टांच्या सगळ्यांचो उडास काडटा. तूं सुजातांचो आदार जेवण सेवल्या मुखांत आमची कुडीची भलायकी बरी जावं दी आनी ह्या मरिफात आमकां आत्मीक सुटसुटाय सदांच लाभोवं दी. हे मागणी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तो आपर बायेचो कुटुंबाक तो बदलासलो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्यांक तो आपर बायेचो कुटुंबाक तो बदलासलो सर्वांक सन्मान वाल्लो. सर्वांक सन्मान
करूंक प्रेरणतो साने जोडच्याक आमकां आदासतो कुटुंबांनी एकवट सरच्याक कारणतो देविका कोटीचो व्हड भक्तो विश्वास पक्को करूंक प्रेरणतो साने जोडच्याक आमकां आदासतो कुटुंबांनी एकवट सरच्याक कारणतो देविका कोटीचो व्हड भक्तो दुसरो सांतो आधुनिक काळंतो कर्नाट्यांक वापर येसो कुटुंबांक भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो कर्नाट्यांक वापर येसो कुटुंबांक भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो Bagaimana suam Paul दुसऱ्या आमच्या दुश्मनांकडे बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.